मडगांवां सॅनिटेशन फी वाडयल्ल्यान बाजारकारांचो बोवाळ पडला। तांची सॅनिटेशन फी पालिकेन म्हयन्याक 800 केल्या। ते पयलीं सोपो भरतात, तातूंत खंय इतली सॅनिटेशन फी परवडना। उपरा नगराध्यक्ष म्हणटा तांची बाजू आयकून घेतल्या। सॅनिटेशन फीचेर कितें तरी उपाय काडटले। पालिका आनी बाजारकारांची बसका जाली। फुडल्या आठवड्यात ते परत बसतले। टॅक्स म्हणजे तेमी कितें म्हणटा तेमी तेंची टॅक्स वाडोवपाक ती रेडी आसा। सॅनिटरी फिया लागून ते मातशें ऑब्जेक्शन आसा तेंची, सो आमी बसून कित्याक तेंची ती सोपो आनी शॉप्स आसात, सो शॉप्स आमी चार्ज करतली ती डायरेक्टली टॅक्सान वयतली। सो सोपो टॅक्स जे शॉपकिपर आसा ते म्हणटाले आमकांच कित्याक सोपोवाले कित्याक, कित्याक मार्केटान तुमकां खबर आसतलें सोपो सुबेज आसा आनी शॉप्स उणी आसा। So we will sit with our technical section and the taxation section and find a way की सोपो आमी कितें करून टॅक्स लावपाक जाता आनी जाता जाल्यार क्लब करून, so that everybody shares equally आनी तेंची टॅक्स डस्टबिन yeah, we'll be giving them 800 big dustbins so that they will keep the wet dry waste there only. आणि इवनिंग्स मार्केटान आमी आतां इवनिंग ड्राय वेस्ट कलेक्ट करपाक एक ड्रायव काडटा। गार्बेज आसले मार्केटान ते 1800 रुपये लायता आमकां। गार्बेज आमकां 1800 म्हणल्यार खूब जाले। घरा कडेन एक 600 दिवपाक आमकां परवडटलें। बाजारांत आमचें गार्बेज व्हडली नासता, बारीक बारीक आसता। ते आतां म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स येवन ते झाडू मारता आनी हे आमकां 1800 म्हणजे आमकां खूब जाले। आमी तेचेर तांकां विचार कर म्हणला, कित्याक 1800 आमी हे फारीक करूंक शकना। घरा कडेन 600 1800 हांगा म्हणजे हे आमकां ओल्ड लिमीट जातलें, कित्याक आमची बारीक बारीक शॉपां हे 1800 वर्सां दिवपाक शकपाना। हे आमी तांकां सांगलेलें आहा आनी हेजे तांकां आमी तोडगा कितें काडा म्हणलें इतलें आमची डिमांड आशिल्ली। बीजेपी सरकाराक सध्या अच्छे दिन। आम आदमीक मात दीस वायट म्हूण काँग्रेसीची प्रतिमा कुतीनोवन म्हारगाये वेल्यान सरकाराक टार्गेट केलो। दाळी कड्डणां भाज्यांक उजो पेटला। दाळी पावल्यो 200 वयर, टोमाट 100 वयर, नुस्तें खंय 200 वयर। साद्या सुद्या मनशाक हे परवडपाचें ना। मोदीन खंय फॉरेन ट्रिपी सोडून मातशें भारताचेर लक्ष घालचें। हे भाजपाच्या सरकारान जे लोकांनी अच्छे दिन म्हणून प्रॉमिस केल्ले, ते अच्छे दिन फक्त सरकाराचे आयिल्ले आसा भाजपाचे, आनी बुरे दिन आम आदमीचे आयिल्ले आसा। कारण आयज पळोवपाक गेल्यार एक बायल मनशा कडेन पगार हाडून दिता आनी बजटान ती एक संवसार करता। अपार्ट फ्रॉम जेवण, क्लोथींग आनी फीज, भुरग्यांची ट्युशन्स आनी जेवण खाण हें सगळें पळोवपाक पडटा बायलेक। पूण आयज एक बायलेची परिस्थिती म्हणटा ती विकट जाल्ली आसा। आनी कित्याक म्हणल्यार आयज सोंपेंच नुस्तें घेवपाक गेलें जाल्यार बाजारांत तुका 200 रुपयाचें उणें कांयच मेळना। एक टायमार ताल्ले जे कोणाक नाका आशिल्ले ते ताल्ले तुका आयज म्हारग जाल्ले आसा 200 रुपया। तशेंच ते चिकन म्हणटात तें आयज जाल्लें आसा 150 रुपीज। आनी दिसवण आनी पळोवपाचेंच ना गरीब लोकांनी 1000 किलो जाल्लो आसा। आतां एक टायमार चिकन, मटन, नुस्तें खावपाक मेळना म्हूण बायल्यो एक लाड आनी भाजयेन आपलें पोट भरताली लोक, गरीब मनशां, कॉमन मॅन। आयज पळोवपाक गेल्यार पळय चार्ट आसा तो म्हजे मुखार, दाळ जाल्ली आसा, उडीद दाळ जाल्ली आसा 200 रुपया, तूर दाळ म्हणटात ती 140, मूग दाळ 140, मसूर 120, चना 120, फ्रेंच बीन्स भाजी 160 रुपयार पावल्ली आसा। तांदळाचो साक जो एक टायमार 1000 मेळटालो तो 1400 जाल्लो आसा। आनी वर्स म्हणल्यार कितें आयज वॉट्सॅप, सोशल मिडियार तुमी पळयता आसतली मॅसेजी सर्क्युलेट जावपाक लागल्या बीजेपी सरकाराच्यो की आरे बाबा जे एक एप्पल 100 रुपयाक मेळटाले आनी पेट्रोल तोच भाव आयज टमाटाचेर जाल्लो आसा। आनी टमाट म्हणटा ते खंयचीय हें जावं पदार्थ जावं, एनी डीश जावं ती भाजी, जावं ते चिकन, जावं ते दाळ, कित्याक ती टमाट जाय पडटा। आयज पळोवपाक गेल्यार टमाट पावल्या 130 रुपया आवटसायड। हांव म्हणटा ह्या गव्हर्मेंटान मातशें पूण कड घालपाक जाय। तो नरेंद्र मोदी जो आख्खे वर्ल्ड भोंवपाक लागला आनी पार्सेकरान मातशें लक्ष घालपाक जाय। इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझान गोयच्या हायर सेकंडरी खातीर बातमी लेखन आनी सूत्रसंचालन कार्यशाळा घेतली। पत्रकारितेचें म्हत्व आनी पत्रकारिता कशी आसची ताचेर ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश कामत, डॉ. अजय वैद्य, मुकेश थळी आनी प्रुडंटाच्या प्रदीप पाडगांवकारान मार्गदर्शन केलें। So there are different types of stories, just plain stories. When there are press conferences, the Chief Minister of Goa wants to inform about the new schemes. त्या खातीर तो press conference घेता. It is held either in the secretariat or in his cabin, wherever the people are invited, means the journalists are invited. Print media as well as electronic media people go there and record whatever they want, and that goes as the news. Then there are happenings. Some cultural programs may be taking place
today's is a program. So there are different types of programs, then sports activities. So many things are happening, and we decide what is our priority, and accordingly we make the schedule for the telecast. There may be 20 news which are come in the office for that day, but time bound program is there, restrictions are there. So if it is a half an hour bulletin or 1 hour bulletin, accordingly which news is to be taken on priority is decided. The things happening around, that is very crucial for your duties as a citizen. You are the future citizens. If you are ignorant, if you don't know what is happening, if you don't read what is happening, if you don't see what is happening around, then how you will be a good citizen? That is the thing. So try and imbibe a habit to read newspapers, to see news channels, understand, grasp it. That is very important. Now, सगळ्यांक सरकारी नोकरी मिळूंक शकना, थोड्यांनी पत्रकारिता आनी हेर माध्यमांनी वचून आपलें करियर करूं येता म्हूण इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांजाचो चेअरमॅन उलयलो. सरकार प्रत्येकाला सरकारी नोकरी देऊ शकत नाही, पण अशामध्ये तुम्ही करिअर करू शकता. पत्रकारितेमध्ये, इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये, मग निवेदन करणारे आज मला माहिती नाही अजय वैज्ञानिक काय, मी सकाळी नव्हतो, पण हे एवढे छान निवेदन करतात, म्हणजे परत 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 ऐकावं असं वाटतं. एवढं सुंदर निवेदन करतात ते. माझ्या आवडीचे निवेदक आहेत ते अजय वैद्य सुद्धा. तर ह्या कार्यक्रमाचा तुम्हाला जरूर फायदा झाला असेल आणि तुम्ही विसरणारच नाही नक्कीच. आणि इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांजा तर विसरणार नाही आयुष्यामध्ये, अशी मी आशा बाळगतो. घेऊया एक विराम.